सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व हा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना। ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे हांच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो। सिनियर लीडर जे भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचे मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे। आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून, कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा। कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा, एक एससी का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले। तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां ओबीसी म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्यांक एकी कडेन येवपाची गरज आसा।